तिवायवाडो वाठारांतल्या लोकांक हाचे फुडें दिसाक 8 वरां खातीर उदक मेळटलें। ह्या वाठारांतलो उदकाचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर आपणे सरकारा कडेन अस्नोडा ते कळंगूट मेरेन वेगळी पायपलायन घालपाची मागणी केल्या म्हणपाचें कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी सांगलें। सेंट अँथनी चॅपला कडल्यान तिवायवाडो मेरेन उदका लायनीक जोडणी दिल्या उपरांत ते उलयताले। ह्या वेळार तांचे वांगडा थळावे पंच फ्रांसीस रॉड्रिगीस आनी थळावे लोक हाजीर आशिल्ले। ह्या वाठारांत घरां, हॉटेलां आनी हेर वेवसायीक इमारती वाडिल्ल्यान उदकाचो उणाव जाणवतालो। हाचे मुखार कळंगूट, कांदोळी आनी बाग वाठारांतलो उदकाचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर पावलां उखलतले। नवी पायपलायन घालपा खातीर सुमार 25 ते 30 कोटी रुपयांचो खर्च येतलो असो अदमास लोबो हांणी उक्तायलो। All this time, no MLA or engineers have put in their mind why there is shortage of water. You look at the number of buildings which have increased, number of hotels, restaurants, guest houses have just increased. So I have demanded a separate line from Asnora to Kalangut, which will also give water for Nerul, Rejmagos, Pilen, which are at the tail end, which will also give water for Arpara Nagwa, Parra and parts of Vella Kanka. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकार, म्हापशें।